तुकारगा आयचो थोडोसोच वेळ आमी देवाचे उतराचेर नियाळ करूया. जायते पावटी आमचे क्रिस्तांव भाव भयणीच्या मनान जाता वो आमकां संवसार सांगता, जेका आमी म्हणटा सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन. वो जायते पावटी आमकां हें सोत कहें दिसलां की देवान म्हाका हें दुयेंस धाडलां. देवाची कोहली तरी येवजण आसा हें दुयेंस म्हज्या जिवितान म्हाका दिवपाक. देवाचीच कुशी आसतली हें दुयेंस हांवें सोंसपाचें. ohले जाय तशेच प्रश्न आमकां आसतात. खरेंच देवाची येवजण गाय की आमी हें दुयेंस सोंसपाचें? खरेंच देवाची येवजण गाय की देवान हें दुयेंस कहले तरी कारणाक कहली तरी आमकां बुद्ध शिकोवपाक वो आमकां देवा लागीं ओडून व्हरपाक जाय म्हणून देवान हें दुयेंस दिलां गाय? ohले जायतेशेच प्रश्न आमकां आसतात. पूण देवाची कोशी आमकां कोही कळोन येतली आनी केन्ना ती आमकां कळोन येतली? देवाची कोशी, देवाचे येवजण, देवाची कोशी आमकां जाणा जावंक जाय जाल्यार भोव गरजेचें की आमी पवित्र पुस्तक उगडून ताची सोतां शिकून ताची सोतां जंय जेजून आपल्याची येवजण बरोवन दवरल्या, पवित्र आत्म्यान जेजूची येवजण बरोवन दवरल्या, जेजूची कुशी कितें ती, बापाची कुशी कितें ती बरोवन दवरल्या. भोव गरजेचें की आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें वाचून ताचेर नियाळ करून ताची समजवणी घेवपाक भोव गरजेचें. तेच आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता होसाया 4:6. देव म्हणटा म्हजी पोरसां निसंतोणाक पावल्या. कित्याक निसंतोणाक पावल्या? कित्याक तांकां आपल्याच्या उतराची जाणवाय ना, देवाची उतराची जाणवाय ना. आनी कित्याक जाणवाय ना? कित्याक कोणूय रेडी आसना देवाचें उतर जाणा जावपाक, देवाची कोशी कितें तें जाणा जावपाक, देवाची येवजण कितें तें जाणा जावपाक. आमकां जे आयतें मेवता सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन, ताकाय जाल्लें, तेणें सांगलेलें की देवान हें दिलां, सगळें देवा कडच्यान येता आनी हांवें हें सोंसूंक जाय. ही देवाची कोहली तरी येवजण म्हाका बुद्ध शिकोवपाक, म्हाका आपल्या लागीं ओडून हाडपाक. आमी ताचेरूच विस्वास दवरला. आमी केन्ना पवित्र पुस्तकार वाचलां की जेन्ना जेजूशी दुयेंस पिडा घेवन लोक येताले आपल्याक पेकोवणी घेवपाक, जेजून म्हणलें गाय ही म्हजी कोशी न्हू, वचात तुमी. जेजून तांकां धांवडायलें गाय. जेजून म्हणलें गाय तुमकां फावो ना पेकोवणी घेवपाक, हें म्हजे बापाची कोशी न्हू, हें म्हजे बापाची येवजण न्हू तुमकां पेकोवणी दिवपाक. जेजून म्हणलें गाय तुमकां फावो ना पेकोवणी, वचात म्हणलें गाय. केन्नाच म्हणोंक ना, खंयसर आमकां वाचूंक मेवचें ना. बोदल्यान देवाचें उतर आमकां सांगता जुआंवाच्या शुवर्तमानांत chapter 14 verse 9 to 10, John chapter 14 verse 9 to 10. तो हांगा म्हणटा, तो विचारता तुमी म्हाका आजुनूय वळखूंक ना? जी कोणें म्हाका पळयल्यात ताणें म्हज्या बापाक पळयलात. जेजू म्हणटा हांव म्हज्या बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. जेजू म्हणटा हांव म्हज्या वस्तुंगेत उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. सो जे कोणाक देवाक जाणा जावपाक जाय, देवाची येवजण कितें तें जाणा जावपाक जाय, देवाची कुशी कितें तें जाणा जावपाक जाय, ताणें जेजूक पळोवचें. कित्याक जेजू जेन्ना कुडीन ह्या संवसारान आहलेलो, जेजून केन्नाच खंयचे दुयेंत मनशाक धाडावंक ना. जेजून म्हणोंक ना मातसो आनी मातसो सोंस, ही दुयेंस पिडा आनी मातशें सोंसून घे. जेजून म्हणोंक ना की तुका फावो न्हू बरेपण मेवलोलें, तुका फावो न्हू पेकोवणी मेवलोली. बदल्यान जेजू खंय वयता थंयसर बरें करीत गेलो, पेकोवणी दित गेलो. जे कोणाक देवाची येवजण जाणा जावपाक जाय जाल्यार तेमी जेजूक पळोवचें. तुजें उतर आमकां सांगता Gospel of John chapter 6 verse 38. हांगा जेजू म्हणटा हांव म्हजी कोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची कोशी करूंक हांव ह्या संवसारान देवला.
जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजून कोणाची खोशी दाखयली, जेजून बापाची खोशी दाखयली. आणि आपोस्लाच्या इतिहासार ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10 वर्स 38 आमकां सांगता की देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन माखलो आनी वेता तो थंय बरेपण करीत गेलो. हांगा बरोवंक ना की वेता थंय तावन तो दुयेंस पिडा दीत गेलो. वेता तावन ताणें म्हणलें की तुमी हें दुयेंस सोंसपाचें, हे दुयेंस दिवपाची म्हजी बापाची येवजण, हें दुयेंस दिवपाचें म्हजे बापाची कुशी. बदल्यान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन माखलो आनी वेता तावन थंय तो बरें करीत गेलो. देंवचाराच्या पोदवेकाल आसलेल्यांक बरी केली. कोणाच्या पोदवेकाल आसलेल्यांक बरी केली? हांगा थोडोसोच वेळ आमी नियाळ करचो. हांगा आमकां सांगून येता की देंवचाराच्या पोदवेकाल आसलेल्यांक बरी केली. सो दुयेंस पिडा कोणाची येवजण? देंवचाराची येवजण. दुयेंस पिडा कोणा कडच्यान येता? देंवचारा कडच्यान येता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जुआंवाच्या सुवर्तमानान गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 की चोर येता फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. हिंगा चोर आहा तो देंवचार येता फकत चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. आनी जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवपाक, पूर्णपणान जिवीत मेळच्या खातीर आपूण ह्या संवसारांत आयिल्लो. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आपली खोशी, आपली येवजण जेजूच्या वरवीं आमकां दाखोवन गेली. जेजू वेता थंय बरें आनी पेकोवणी करीत गेलो. ताजेशी कितलेच येताले कुड्डे, रक्तपात जालेली बायल, लेप्रोसी, पूण एकूय मनशाक जेजून दाणावंक दिवंक ना. जेजून तांकां बरें केलें, पेकोवणी दिली. ताचें उतर आमकां सांगता पेद्रूचे चिटीन 1 Peter 2:24 की कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार घेतलो. कोणें घेतलो? जेजून घेतलो. कुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकांक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. जातली वो जावपाची आसात न्हू, पूण बरी जाल्यांत. 2000 पयलीं पेकोवणी आमकां फावो केली त्या खुर्सार. सो आतां आमी ते भावार्थान मानून घेवपाचें, दुबाव दवरिनासतना आमच्या काळजान भावार्थान मानून घेवपाचें की 2000 वर्सां पयलीं जेजू तुजी येवजण, बापाची येवजण, बापाची खुशी तुवें खुर्सार आमकां दाखोवन केली. आनी तेच गायांनी आमकां तुवें भलायकी, आमकां तुवें पेकोवणी फावो केली. सो आतां हें काळजान दुबाव दवरिनासतना आमी सोत मानपाचें आनी तोंडान उजारपाचें. थँक्यू जीसस. हो देवाचो संदेश तुमकां आदाराक पावलो जाल्यार प्लीज शेअर with your family and friends. Thank you, Jesus.